येता. जेजू आमच्या तुझे जोशी धावून धावून आम्ही येता. तुझे बेसांव आमकां मागता, तुझे बेगीन आमी लिपता. जेजू आमच्या तुझे जोशी धावून धावून आमी येता. तुझे बेसांव आमकां मागता, तुझे बेगीन आमी लिपता. भक्तांच्या तोंडांतली व्हांवता जाणवाय, ताची जीब उचाता ती उतरां सारकी. ताच्या काळजान रिगल्या ताचे देवाची स्मृती. तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस हांव येता. तुमकां देव कृपा दिवं फादर. आनी मागीर मोगाचो येवकार ह्या मिसा बलिदानान वांटो घेवपाक ह्या मिसाचें इंतेसांव तशेंच आमची जोड एकल्याची इंतेसांव आसतली. तांणी तांचे पासत मागोंक लायला. जी आपलो वाडदीस समोर उमता वो आपलो लग्नाचो दीस समोर उमता वो आमची मोगाची जी मरून गेल्या तांचो आमी उगडास करता. तांकां सगल्यांक देवाच्या हातान भेटोवन हें बलिदान आमी सुरू करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयज इग्रोज मात आमकां बाग्योन तोमास आक्विनस, याज्ञीक आनी धर्म शास्त्री ही परब समारंभ आमंत्रण दिता. ताणें खुबशे नियाळ करून बरयलेलें आसा आनी फिलॉसॉफर तसो थियोलॉजन कसो ताका पाचारता, कित्याक ताणें खुबशे अशे शिकवण करून ताचे विशय बरोवन पोजायक एक बरी खबर देवाची आपले बरोवण्या वरवीं दवरलेली आसा. तो 1224 ह्या वर्सा जल्मलो आनी 1274 ह्या वर्सा तो मेलो. पूण थोडेशीं वर्सांनी जियेता आसतना ताणें खुबशे तो शिकलो आनी शिकवण दुसऱ्यांक दिवंक आपले बरोवणेन ताणें दवरले. आनी जे कोण पाद्री जावंक ट्रेनिंगाक वेतात तांकांय हे शिकवण शिकची पडटा आनी ताचे कडसून आमी अदीक अदीक देवा लागीं पावता. तो ताणें देवाचें उतर आपल्या काळजान घेतलें, नियाळलें आनी तें फळादीक जालें. न्हय फकत 30, 60, 100 फळां अशीं तो दिवंक वावुरलो. आमच्या जिवितान आमी फळादीक जावंक ह्या मिसा बलिदान देवाचो आदार मागता आसतना आमची पातकां ओळखून घेवन आमी म्हणुया. हांव पातकी इस्सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणानो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोट अपराध. पासत बेगिया सुद्दां सांगपाक मागीर सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणानो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देव लागीं विनंती करात म्हणून मागून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक, आमची पातकां बोगसूंक, आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोम्या काकूत कर. सोम्या काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. सोम्या काकूत कर. सोम्या काकूत कर. प्रार्थुया. सर्व जाणार आनी मोगाळ बापा, बाग्योन तोमासाक तुवें क्रिस्ती संपूर्णायेच्या आनी दैवीक जाणवायेन जोडचे उर्बेन पेटयलोय. ताची शिकवण सारकी समजून घेवंक आनी ताचे देखी बरीत जिविताचो पाटलाव करूंक तुजी दारूळ कृपा आमकां दी. आमच्या सोम्याचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देवचे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन.
साम्युएलाच्या पयल्या पुस्तकावेले वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्पोर नाथाना कडेन असो उलयलो, वच आनी म्हज्या सेवका दाविदाक अशें सांग. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, म्हाका रावंक तूं एक घर बांदूंक सोदताय? इजिप्तांतली इस्रायलितांक भायर काडली ते घडयेतावन आज पर्यान हांव केन्नाच एका घरांत रावंक ना. पूण एक वाटसूर कसो तुमच्या तोंबू मदें हांवूय एका तोंबूंत रावलां. आखे इस्रायल पोरजे बराबर सगळे कडेन हांव भोंवत आसलो तेन्ना म्हजे पोरजेक गोवळ्या पोरी चलोवंक हांवें नितीदार नेमलोले तांकां केन्ना तरी हांवें मोळां जायत? देवदार रुखाचें घर तुमी म्हाका कित्याक बांदूंक ना? आतां म्हज्या सेवका दाविदाक तुवें सांगलेलें आसा तें हें. दोलबारांचो सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, शेळयां फाटल्यान वचून तूं तांकां चोरयतालो थंयचो हांवें तुका इस्रायल म्हजे पोरजेचो फुडारी करूंक आपोवन हाडलो. आनी तूं वेताय थंयसर हांव वेतालों. आनी तुज्या दोळ्या मुखार तुज्या दुस्मानांक हांवें नपयत केलें. आनी प्रिथुमेच्या व्हडांतल्या व्हडांक फावो जाल्लो मान हांवें तुका दिलो. त्या भायर इस्रायल पोरजेक हांव एक गांव दितलो आनी ती थंय वस्ती करतली आनी कोणूच तिका त्रास दिवचो ना. इस्रायल म्हजे पोरजेक हांवें नितीदार नेमले त्या दिसांनी खोटे मनीस तांकां त्रास दिताले तशें ते आनीक दिवचे नात. सगळ्या दुस्मानांक पयस करून हांव तिका विसव दितलो. सर्वेस्पोर तुका वर्तो करतलो. सर्वेस्पोर तुका एक घराणें उत्पन्न करतलो. तुजे दीस बरोवन तुज्या पुर्वजां सांगाती तूं विसव घेवंक वेतोच हांव तुजे फाटल्यान तुजे संस्थींतल्या तुज्याच रोगताच्या एकल्याक उत्पन्न करतलो आनी तुजी राजवटकी थीर सांबाळतलो. तोच म्हज्या मानाक एक घर बांदतलो आनी ताचें शिंवासन हांव सासणांक राखतलो. हांव ताचो बापूय जातलो आनी तो जातलो म्हजो पूत. खोटेपण करीत जाल्यार मनशांचे चाली प्रमाणें ताचेर बडी मारून हांव ताका खास्त लायतलो. तुजे आदले राजा वयलें हांवें म्हजें भोलेपण काडलें तशें ताचे वयलें हांव केन्नाच काडचो ना. तुजें घराणें आनी तुजी राजवट म्हजे मुखार सदांच सुरक्षीत उरतली आनी तुजें शिंवासन सासणांक तोखता तसलें करतलो. हीं सगळीं उतरां आनी हीं सर्व दर्शनां नाथानान दाविदाक कळीत केलीं. देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब, सदांकाल म्हज्या विंचलोल्याक म्हजें भोलेपण दाखयतलो. अनेकदां म्हणुया, सदांकाल म्हज्या विंचलोल्याक म्हजें भोलेपण दाखयतलो. हांवें विंचून काडलां, ताचे कडेन हांवें करार केला. दाविदाक म्हज्या सेवकाक हांवें सोपूत दिला. तुजी संसद सदांकाल थोगयतलो. हांवें स्थापलोलें तुजें शिंवासन सदां सर्वदां सांबाळतलो. जबाब, सदांकाल म्हज्या विंचलोल्याक म्हजें भोलेपण दाखयतलो. तो म्हाका म्हणटलो, तूं म्हजो बाप, म्हजो देव आनी म्हज्या तारुणाचें खडप, आनी हांव ताका म्हजो मालगडो पूत करतलो. संवसाराच्या राया मदें भोव व्हरतो. जबाब, सदांकाल म्हज्या विंचलोल्याक म्हजें भोलेपण दाखयतलो.
सोदांकाल ताका म्हजें भोलेपण दाखयतलो आनी केल्लो कोरार घोट तोखतलो. ताची संसोद हांव नितेकाळी सांबाळतलों. सोर्ग आसोसोर ताचें शिवासन उरतलें. जबाब: सोदांकाल म्हज्या विंचलोल्याक म्हजें भोलेपण दाखयतलो. शुभ वर्तमानाक उबी रावया. Alleluia, 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 Alleluia. बी देवाचें उतर आनी जेजू तो ओंपी. जाका तो मेळटा तो सासणाक तोखता. Alleluia, 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 Alleluia. सोर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्कू पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोनिया. जेजू दोरयाचे वेळेर नव्यान शिकूंक लागलो, पूण लोकांचो येदो व्हडलो जमो ताचे सोशी एकटवलो की तो होड्यार चडून बसलो आनी सगलो लोक दोरयाचे उदकाचे देगेक पर्यंत रावलो. ताणें तांकां सोबार शिकोवण्यो वपारांनी दिल्यो आनी शिकयता शिकयता ताणें अशें म्हटलें, आयक, एक वोंपी वोंपूंक गेल्लो आनी वोंपतना थोडें बी वाटेचे देगेर पडलें आनी सुकण्यांनी येवन तें खेलें. दुसरें जोबोशे माती नासली तसले खोडपी जमनीर पडलें आनी मातयेची खोलाय ना जावन तें वेगींच किल्लोलें, पूण वोत येतोच करपोलें आनी मूळ ना जावन सुकलें. दुसरें कांट्या मोदें पडलें. कांटे वाडले आनी ताणें तें दामून दवरलें आनी पीक जावंक ना. आनी हेर बी बरें जमनीर पडलें. तें किल्लोलें आनी वाडलें आनी ताका पीक जालें, एकाक 30, एकाक 60 आनी एकाक 100. आनी ताणें म्हटलें, आयकूंक कान आसलोनी आयकुचें. आनी तो एकलो आसलो तेन्ना 12 बरोबर ताचे सांगाता आसलोल्यांनी त्या वेपारीची समजणी ताचे कडेन विचारली आनी ताणें अशें सांगलें, देवाचे राज्याचो गूट ओळखूंक तुमकां दिला आसा, पूण भायर आसा तांकां पळयतात तांकां कांयच दिसना जावंक आनी आयकोता तांकां कांयच समजना जावंक ना. जाल्यार ती आपलें जिवीत बदलतीत आनी तांकां भोगसणें मेळत देखून सगले वेपाऱ्यांनी सांगत. मागीर ताणें म्हटलें, ही वेपार तुमी नकलो तो सगल्यो हेर वेपारी कश्यो जाणा जातल्यात. वोंपी वोंपता तें उतर. जी कोण उतर वोंपलोले वाटेचेर आसात तीं हीं. तांणी हें आयकना फुडें सैतान रोखडोच येता आनी ताचे काळजान वोंपलोलें उतर काडटा. तेच परी खोडपी जमनीर वोंपलोलें बी घेता तीं हीं. उतर आयकतूच रोखडेंच काळजान तें मानता, पूण तांकां आपणा भितर पाळ मात ना, चड वगत तें तिगोना. उपरांत उतर लागून खास उपरांत लेकून खास वो दुमाळो येना फुडें तांचो भावाट रोखडोच हालता आनी कांट्या मोदें वोपलोले बी घेतात तसली आनीक आसात. ती उतर आयकोता, पूण संवसाराचे हुस्के
किरेस्कायेचे बोड आनी हेरां वस्तूंची आशा येता आनी उतर दामून दवरता आनी ताका पीक जायना आनी बरें जमनीर वोंपलोलें बी घेतात तें उतर आयकता तें मानून घेता आनी पीक दिता एकाक 30 एकाक 60 आनी एकाक 100. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भाव भयणीनो, पवित्र पुस्तकांतली आयची वाचपां आमकां जण एकल्याक उगडास कोत्ता की जे काळीज देवाचें उतर आयकता तें तो बांदता. आमी पयले वाचपान आयकलां कशे भाशेन नातान प्रवादी दाविदाशी वेता आनी सांगता जें तूं देव मंदीर बांदूंक सोदता देवा पासत तें तूं बांदचो ना. आनी हो संदेश जावन आसा देवाचो, कित्याक देव तुजें काळीज बांदूंक सोदता आनी तूं देवाचें उतर आयकोन ते प्रमाणे जिवंक तो ताका हुस्कायता. आनी आमी जाणा कशे भाशेन दावीद आपलें जिवीत जियेता आनी हातूनय सांगलेलें आसा दावीद शेकी ते देव मंदीर बांदचो ना पूण येतलो म्हणल्यार ताचो पूत शेकी हें देव मंदीर बांदता. तर हातून आमी पळयता दावीदाचें काळीज देवाचे उतराचेर नियाळून तें पाळूंक तो प्रयत्न करता. तो खालतो रावता आनी विश्वासी जाता देवाक. जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता आनी तें आमच्या जिवितांत पाळटा अशेंच जाता. आमी देवाक विश्वासी रावता, देवाचे उतराक आमी खालते रावतात. तशेंच आमी शुभ वर्तमानांत पळयलां कशे भाशेन जेजू हे वेपारीन आमकां सांगता कसले जमीन आमी जावंक जाय. जरी तर आमी एक बरी जमीन म्हटल्यार आमचें काळीज एक बरी जमीन जावंक जाय. आनी जेन्ना आमचें काळीज बरी जमीन जाता तेन्ना आमी न्हय फकत देवाचें उतर आयकता तें आमी मानता आनी आमच्या जिवितांत तें पाळूंक प्रयत्न करता. आनी जेन्ना आमी प्रयत्न करता पाळूंक आनी मानूंक तेन्नाच आमी पीक दिता आनी पीक जावं 30, 60 वा 100. तर मागीर आमी बलिदानान आमचें काळीज हे बरी जमीन कशें जावंक देवाक बरें आनी बरें पीक दिवंक 30, 60 वा 100 देवाचो आदार आमकां मागून घेवया. गीत गावया. C13 पानाचो अंक 33. C13 पेज 33. शेतांतली जमनी कणसांनी बियां, जमनींतली सगळीं फळांनी पिकां, मुकुट वावराचो संतोष कोशाचो उमेद आमच्या जेवणाचो. पादाना दानाचो भार घडून तुजो एकूच संवसार, ताचे वरवीं आमी एका जाग्यार एका जाग्यार तुजे मुखार. म्हजे भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोद पदवीदार देवाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नखे पवित्र सवयीच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या स्वर्गींच्या बापा, भाग्यवान तोमास आक्विनासाचे पोरबे दिसा खुशेन आमी तुका हो योद समोरमता. ताची शिकवण घेवन एका ताळ्यान आमी ताका वाखणटा आनी आमकांच आनी आमचे सोर्व तुका सोपुर्नायेक दिता. हे आमचे सोपुर्नायेन तूं स्विकार कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्परांताय उबारताव. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी शासनाच्या देवा, सर्वकालीन सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं
आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. श्रेश्ठ रघुनाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सोबा नव्या पोळान सुफोळ कोत्ताय. तुज्या विस्वासी मोगाची तूं तांकां गोवाय कोत्ताय. तुजे सोडवणेचो फळ आमकां लाभच्याक तांचे उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दिता निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाता संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 तोल्वाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कोशीन कोस मरण सोसून वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. त्याच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराचें रगत, पातकाचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावाताचो कूट परगटुया. सोम्या जेजू, आमी हो उंडो खाता आनी काशीतले पियेता, तितले पावटी तूं वैभवान एकसोर आमी तुजें मरण परगटता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तूं सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलोले पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भाग्यवान बापा, फिलीप नेरियन सिमा आमच्या गोंडली बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बारबर ताका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बोरमासो धरून मेल्ल्या ते आमच्या भावा भयणीची काकूट कर. तांकां आमच्या इश्टाकोतीन मेलेल्या समेस्तांक पलझडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाची माय सांगाती, निर्मलपती भाग्यवान सुजे, भाग्यवान धर्मदुतान सर्व काळी तुका मानवल्या ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखाक आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुमी मागावंक आमकां फावो कर, जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूटाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवंक, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताडेन पडोवंक नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोद वायटांतली आमकां निवार. दया कर ह्या जिवितांत सोस्क आमकां दी.
सोर्गींच्या सुखाक आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरमाशन ओतरेकतां. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडवी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचे न्हय म्हणजे पवित्र सोबेचे भावाताचे दीस काल म्हणजे कुशे पोरमांनी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सो जियेतान राजवत चलयता सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवें आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तूं म्हजें भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आमी गीत घेवया D13. जेजू आमचे काळजान आयिल्लो आसा. आमी आमचे दोळे बंद करून जेजूक रिगून रावया. जे परी ताचे उतर आमी आयकता ते आमी पाळूंक आमचे जिवितान ताचो आदार मागुया.
हो विस्वासी आनी शाणो कारबारी घरांत आसलेल्या वेळार घोवाचें माप मेजून दिवंक दोनयान ताका आपले घोराचो अधिकार दिला. प्रार्थुया. देवा आमच्या स्वर्गींचे बापा, जेजू आमचो जिवो उंडो, ताचे वरवीं तूं आमकां पोसताय. तोच आमचो गुरू, ताचे शीश आमकां करूंक तूं शिकयताय तें सगलें सोत आमचे जिणेंत मानून घेवंक आनी प्रितीमोगाच्या कोन्यांनी तें पाळूंक आमकां कृपा दी म्हूण बागियोन थॉमस आक्विनासाचे पोरबे दिसा आमी तुजे लागीं विस्वासान मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. सोर पदवीदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूंक. आमेन. वचुयांत क्रिस्ताचे मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा मिसा बलिदानान वांटो घेतले खातीर, तशेंच आमच्या साकिस्तांवांक, कॉयराक आनी मिडिया टिमांक. आमी सान फ्रांसीस शावेराचे मागणे बरोबर घेवया. सान फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान जे काली सगळेंच नासतालें. देखून जेजूचे नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव चोरून मेलोय. हे पासत बापान तुका स्वर्गांत मेळून बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेखून कुसूंक दिली ना. हे देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचे पासत तुजी विनोती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते छाती पावय मागता आनी सोकते पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्मे सवें बापाक वाखाणटाव. आमेन. गीत गावया F8 पानाचो अंक 89. F8 पेज 89. Papa's moime, orgot kora. Papa's moime, orgot kora. Jesus omi, Jesus omi. Devace son, korestace. Tori eva forvitor. Jesus morai na koinina. Papa's moime, orgot kora. Papa's moime,